म्हज्या इश्टानो 40 दीस शर्माव सांगून सांगून जोरोन गेला. म्हाका बोलना पूण म्हज्या काळजांत मोग आसा आनी हो मोग तुमचो, कोंकणी भाशेचो, कोंकणी भास आमची. आनी जरी तर हांव याज्ञीक जाणनासलो, हांव एक व्हडलो तियात्रिस्ट जातलो आसलो. कित्याक म्हज्या आंगान नाद आसा, साद आसा, सूर आसा. म्हज्या आंगान कविता आसा. म्हज्या आंगान सपनां आसात. The size of your world is the size of your dreams. And this is the dream that I cherish, to speak and to communicate with people. इस्तानो म्हज्या हांव कोंकणी बूक बरयतां. बाब मार्कुसाचे हांव सदांच कवी, त्याची गूण लेख हांव सदांच वाचतां. पूण ह्या मनशाक हांवें पळोवंक नासलो. इतलो लागीं आसून इतलो पयस जालो आनी इतलो लागीं म्हाका तो कुयट मेळ्ळो. आमची इस्तानबूल सुरू जाता आनी फाल्यां आमी जेन्ना जेट एअरवेजान बसतले आमी सगळे दोगूय जाण गोंया पावो पर्यंत कोंकणी उलयतले. आखेर कोत्ता जायतो लोक म्हाका पळयता आनी जायतो लोक दुबावता. म्हज्या केंसांक लागून जायतो लोक म्हाका म्हणटा म्हातारो, जायतो लोक म्हणटा जाणटो. आनी म्हजी कवी आनी म्हजी शर्मांबा आयकल्या उपरांत लोक म्हाका म्हणटा जाणार, जाणार, जाणार. इश्टानो, हांव देवाक आर्गनिता म्हज्या धोब्यांक केंसां पासत. जायते फावट म्हज्या धोब्यांक केंसांनी आनी केंसांक लागून हांव वायटांतलो आनी विघ्नांतलो सुटलां. एक दीस हांव शर्माव सांगोंक वतालो आनी म्हज्या स्कुटरीचेर आसलो आनी चलयतालो. संवसारान आमी दोगूच मनीस रस्त्यार आसल्यो. एक तरणाटो येणे येतालो, हांव ते वाटेन वतालो. There is nobody in the world except two of us. हांव शर्माव म्हज्या मनान घोळायतालो आनी कितें जाता तें म्हाका कळनासलें. तो भुरगो आंगलोटीन भरलेलो आनी हो भुरगो सणसणीत सान्यांचो आनी हो भुरगो तरणाटो स्पिडीन तो येतालो आनी तो हांव ते वाटेन वतालो. हांव बरें 14चेर आसतलो. तो बाबडो म्हाका अशें अशें कोत्ता, तो जाणा हो वयतलो म्हणून. म्हाका हांव कितें जातालें सजमना. तो वयता ते वाटेन म्हजी स्कुटर वयता आनी आखरेक म्हजें इश्तानो ढम करून तेचेर वोरण मारलीत. तो शेतान पडलो. तेका घाये जाले, रोगत येवंक लागली आनी तेची स्कुटर शेतान पडली आनी तेचेर तो पडलो आनी म्हजी स्कुटर रस्त्यारूच उरली. हांवूय पडलो. धांवून येयल्लो ह्यो पार्रो सोरोप कसो दुखवलेलो आनी म्हाका हांगा धरलो आनी म्हज्या गळ्याक धरलो आनी म्हज्या केंसांचेर तेची नदर पडली आनी म्हणूंक लागलो, तुज्या केंसांक लागून सोडटा तुका दोळलेल्या म्हाताऱ्या. तुज्या केंसांक लागून सोडटा तुका दोळलेल्या म्हाताऱ्या. देवाक आर्गां नाल्यार त्या दिसा म्हजो केला कडेन पिठो. म्हाका हांगासर आपोवणें दिवंक आनी येवकार दिवंक केसपा म्हजो इश्ट तेणें म्हाका आपयला आनी इश्टान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक इश्ट आनी तुमकां सगळें बरें मागता. एंड हॅव ए गुड टायम एंड हॅपी इस्टर. देव बरें करूं फादर. म्हाका दिसता कॉमेडियना परस तुवें आमकां चड आसय.